pianzoi quo dulce soveasso. Mogan भाव भयणानो तुमकां सगळ्यांक देव बरी साण जावं येता. आयच्या आमच्या तिसऱ्या नोविनाचो विशय सोमयाचें बरेपण अणभवुया. मारयेन दाखयले वाटेर चलुया. देवान आमच्या जिवितांत जायती अजापां विस्मितां केल्यात आनी करीत आसा. आमच्या जल्माक तान आयज परी ताणें आमकां राखल्यात आनी सांबाळल्यात. पिडेंतली आनी वायटा पेसांतली देवान आमकां बरी केल्यात. असली कितलीच देवाची देणी आमकां फावो जाल्यात. ह्या सगळ्या देवाच्या बरेपणाचो उगडास करून आमचो गांवांत वाडुया आनी सगळ्यांक परबोट करुया आनी मारयेन दाखयले वाटेर चलून ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. एक चिंतना आमच्या मनात पडून देवाची मोखाणें तुज करूया आनी ह्या वेस्परान प्राचिताच्या मनात मोठें घेवंक जाय. Hymn number 828. Gloria
ख्रिस्ती आनी अख्रिस्ती कुटुंबा खातीर मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांफुडें आत्म्याची भलायकी दी आनी बाकी नित्याक वारमारेचे विनवणी ह्या जिणेच्या दुखांतले आमकां सोडय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुताक जेजू क्रिस्तावरवी तो खरो तुजे सोम्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता देवाच मोड चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. बेडरूमांत बरयलोले चिटी वेले वाचून बाबा पळयना आनीकूय हांवें सांगची गरज आसा. जिवनाच्या बाराकाची, सॅमसोनाची, जेफ्ताची, दाविदाची, सॅम्युएलाची आनी प्रवाद्यांची हांव खबर करूंक जाल्यार म्हाका वेळ आसना. वावरता वरवीं ताणें राष्ट्रां जिखून घेतली, नीट स्थापली, पासायलोले ते तांकां मेळ्ळे. तांणी शिवाची तोंडां धांपली, उज्याची आखटी पालयली, पाजलोले तोर्सांतले ते वांटोवले. ते वस्कोत आसले पूण गोठ जाले, झुजान बलिश्ट जाले आनी पोरक्या पावसान ताणें पेऱ्यांत शेवटिले. बायलांक लोक नेल्ल्यांतले जिवन जावन परते मेवले. थोडीं जाणां अदीक बऱ्या जिवितात पुनर्जीवन जावचे खातीर आपली सुटका करून दिनासतना पोस दोग भोगून तयार जाले. थोड्यांनी मस्कऱ्यो आनी मार सोंसलो आनी दुसऱ्यांनी खोडे सांगली आनी बोंडकोण भोगली. तांकां पात्रायली, तांकां चिल्ली, तांकां तोर्सादीन मारली. शेल्यांचे आनी बोकड्यांचे चाम घालून तांकां हांगा थंय भोंवडायली. तांकां संवसार पुरतो नासलो. ती वरोण्यान आनी दोंगराचेर पळोवन भोंवताली. बुयारांनी आनी जमनीच्या दोऱ्यांनी जियेताली. ह्या सगळ्यांनी वावरता वीर भक्तांची साक्षी दिली. तरी आसतना देवान पासायलोले ते तांकां मेळूंक ना. आमचे खातीर देवान अदीक परती येवजण थारायलोली आसा आनी ती सगळी खबर आमचे बरोबर सुपूर्णाय पावलोली ताकाच. देवाचे उतर. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचे कालीस गोड दवरात. जबाब बद्दल म्हणया. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचे कालीस गोड दवरात. तुजी भक्ती करतल्यान तुवें मेळिल्लें, तुका शरणां येतल्यान तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा. सगळ्या मनशाच्या दोळ्या मुखार आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचे कालीस गोड दवरात. मनीस लोचांडा मांडटा तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपोवन आसरो दिता. जिवो वाद विवाद करता तेन्ना तुज्याक तोंबून तांकां राखून दवरताय. आमचो जबाब. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचे कालीस गोड दवरात.
देवाच्या शेरान ताणें आपल्या मोगाची विस्मितां म्हजे खातीर करून दाखयली. देखून हांव सर्वेस्पराक वाखाणटां. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचे काळीज गोड उरलो. आकांताच्या वेळार हांवें म्हणलें, हांव सारकोच तुजे नदरे भायर पडलो. पूण आदार मागून ताका उलो मारतनाच म्हजी विनंती तुवें आयकून घेतली. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचे काळीज गोड उरलो. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यान सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वाशी भक्तांक तो राखता, पूण गर्वान भरलेल्यान सर्वेस्पर कठिनायेन फारीक करतलो. आमचो जबाब सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यान तुमचे काळजान गोड उरलो. घराक सगळीं विनंती. आणि देव आपले पोचे मेळून घालो. जेजू आनी ताचे शीस दोरयाचे पेली तोडी देराच्या मुल्कान पावले आनी तो वड्यांतलो भायर सरतोच मेळो बसलो एक मनीस समाधींतलो भायर सरून रोखडोच ताका मेळूंक आयलो. ताणें समाधींनी आपले बिराड पेरले आनी सांखळ्यान लेगून कोणाच्यान ताका बांदूंक जायनासले, कित्याक सवार फावटी ताका खोड्यांनी आनी सांखळ्यांनी बांदलो. पूण ताणें सांखळ्यो सोडलेल्यो आनी खोडे मोडून उडयले. कोणाच्यान ताका दोगांक जायनासले. दीस रात कुयेली मारून आनी आपणाकूच पात्रांनी धाडोवन तो सदांच समाधींनी आनी दोंगरांनी आसतालो. पयसतान जेजूक पळोवन तो धांवून आयलो. ताचे मुखार सरपटलो आनी व्हडल्यान बोग मारून ताणें म्हणलें, जेजू हो मोठ्या देवाच्या पुता, म्हजे फुडें तुका कसलें काम आसा? देवाचें नांव तुका विनयता, म्हाका दोगताय नाका. कित्याक जेजून ताका म्हणलें, मेळ्या आत्म्या ह्या मनशा गेलो भायर सर. आनी जेजून ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? आनी ताणें ताका जाप दिली, म्हजें नांव सेनापा, कित्याक आमी खूब जाण. आनी आपणाक म्हूण ता भायर घालिना काय म्हूण तो ताचे कडेन जवळ राखून मागतालो. थंय दोंगरा लागीं दुकरांचो एक व्हड इंट चोरतालो आनी मेळ्या आत्मे ताचे लागीं अशें मागूंक लागले, आमकां त्या दुकरांनी धाड, ताचे भितर आमकां वचून रेगू दी. आनी जेजून ताका रोजार दिली आनी ते मेळ्या आत्मे भायर सरून दुकरांनी रिगले. आनी सुमार 2000 दुकरांचो तो आख्खो इंट व्हड नेटान धांवलो आनी वचून कोश्टा वेल्यान उडी मारून उदकांत घुस्पळून मेलो. ताचे राखणे पडून गेले आनी दोंगरां आनी शेतां मळ्यांनी तांणी ही खबर कळीत केली. आनी कितें जालें तें लोक पळोवंक आयलो आनी जेजू सरशिल्लो देंवचार कोश्टायतालो त्या मनशाक थंय बसलोलो, आंगावले न्हेसलोलो आनी तकलेन सारको जाल्लो पळोवन ती घाबरली. देव
आनी ताका सांगलें तुज्या घराच्या लोकांशी वच आनी सर्वेस्परान आपले काकुतीन केल्ल्यो व्हडल्यो वस्तू तुजे खातीर केल्ल्यो त्यो ताका सांग. तो गेलो आनी जेजून आपणा खातीर केल्ल्यो व्हडल्यो कोरण्यो केल्ल्यो त्यो तेका पळोवन परगटूंक लागलो आनी सगळीं अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Krytycia Pawłowego, आयचो विशय सोव्याचे बरेपण अनुभवुया, मागीर दाखयलेले वाटेर चलुया. आनी कसलें बरेपण सोव्याचें आमी अनुभवलां काय? आयची वाचपां आमकां केले भाशेन हें बरेपण अनुभवलेल्या मनशाचो उगडास करता. पयल्या वाचपान कांय बरे भाशेन आमकां उगडास केल्या भावार्थाची मनशां. कोण भाशेन ताणें आपल्या जिवितांत वजापां विस्वितां अनुभवलीं आनी देव ताची सांगता आसलो आनी सगळ्या ताका चिंतसां तरेच्या पिडांतली मार पार करतल्यांतली चिंतसां तरेच्या वायटांतली ताणें ताका निबारली. जशें आमी आयकलां कोण भाशेन जायते तरेचे दोन पोस्ट ताका दिले. गिडियोनाची, बाराकाची, सॅमसोनाची, जेफेताची, दाविदाची, सामुएलाची आनी प्रभात्याची खबर केल्ली आमी आयकल्या. भावार्था वरवीं ताणें राष्ट्रां जिखून घेतली आनी नीट स्थापली. भासायलोलें तें ताका मेळ्ळें. जिन्सां तरेचे त्रासान पोस्टांत आडखळीत ती सांपडली. पूण भावार्थ ती थीर रावली. शिवाच्या तोंडान धापली उज्याची आखी पालोली. पाजलोली वर्सांतले ते वाटोवले. ते ओसोप आसले पूण गोड जाले. झुजान पोलीस जाले आनी पोरक्या फौजान ताणें पेन्यान शेवटिल्यो. बायलांक दोन मेल्ल्यांतले जिवोन जावन परते मेळ्ळे. ही असली सगळीं अजापां ताणें अनुभवलीं. हातूंत दाखयता आमकां खरेंच देवाची पदवी आनी देवाचें बरेपण आनी बरेपण स्पश्ट जाता. आनी ह्या खातीर भावार्थाक ती थीर रावली देखून तांकां हे भाशेन देवान ताची सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून आमी देवाक वखाणटा. तशें मानयेच्या जिवितांत आमी पळयता देवान तिचे सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्यो देखून ती देवाची तुस्त करता, वखाणी करता. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वखाणटा, म्हाजो आत्मो तारोता देवा सगळें मुरगडटा. मानयेच्या जिवितांत असलेंच आमी पळयता. तिणें आपल्या जिवितांत अनुभवले बरेपणा खातीर आनी बरेपणा खातीर देवाची तुस्त केली. आमकां हेंच करूंक आयचो सेवा धरून आपयता. देवानी घडये आमचे सगळे जायते बरेपण आनी बरेपण दाखयलां. जर घडये आमकां जिन्सां तरेच्या आघातांतली, पिडेंतली, वायटांतली, संकश्टांतली निवारल्या. असलेच संकश्टूय ताणें अनुभवल्यात असले प्रमाणे पूण घडये आमी आमच्या जिवितांत असलो अनुभव आमकांय घडये आसतलो. देवानूच आमकां राखल्या. तशें सुरवातेक आमी म्हणलां देवानूच आमकां सांबाळल्या. देवानूच आमचे सगळे व्हड व्हड वस्तू केल्या. त्या खातीर आमी देवाक वखाणची गरज, देवाक भिरवाची गरज, देवाची तुस्त करची गरज. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता मेळो आत्मो बसयल्यार सुटताली तेन्ना तोय जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता. पूण जेजू ताका म्हणटा वच तुज्या गांवांत आनी वच आनी देवान तुजें सगळें केल्लीं वचोवया विस्वितां आनी बरेपण आनी तातूंत तुका मेळिल्ली ती परगट कर.
आनी तो मनीस येता आनी सांगता सगळ्यांक कितें घडलें ताची सगळी कशे भाशेन जेजून ताका सुटका दिली तारण दिलें आनी हे सगळें दुकराचेर घातलें मेळे आत्मेक आनी ताका सुटका दिली. जेजून बरेपण ताची सगळी दाखयली देखून तो देवाची तुस्त आनी वाखाणणी करता आनी परगटणी करता. तर आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या व्हड दिसवितां बरेपणा आनी बरेपणा खातीर देवाची काकून आमी अणभवल्या खातीर देवाक वाखाणुया, देवाची तुस्त करुया, देवाक दिनवासुया दिसाचे भेटींतल्यान आनी हे भाशेन जेजू आमच्या जिवितांतल्यान केल्ल्या बरेपणा आनी बरेपणा खातीर परगट करुया. तर आमचो भावार्थ आमकां देवाचो अनुभव घेवंक दाखयता. त्याच बरोबर हो अनुभव घेतल्या उपरांत तो आमी दुसऱ्यांक ताच्या अनुभवाची परगटणी करूं आनी जिनसां कडेन आमचे सगळे देवान केल्ल्या वचोऱ्या विस्मितां वशपा खातीर देवासुया आनी परगट करुया आनी ताचे आमी गोवाय सांगया. तर हे भाशेन देव आमचे सगळे व्हड वस्तू केल्या देखून देवाची तुस्त करुया, वाखाणणी करुया आनी आमचो भावार्थ सदांच देवाचेर आमी दवरून जिवुया. तशें हाचो जबाब आमकां उगडास करता. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्या न्हू तुमचें काळीज घट करात. तर देवाचेर आमी विस्वास ठेवता जाल्यार देव आमकां सांडचो ना, देव आमकां सोडचो ना. काळीज घट दवरुया, देव घेवया, मोल घेवया आनी आमचे जिवितांत फुडें तांच मारून तोच आमचे सांगाता आसा, आमचे बरोबर आसा म्हूण वळखून घेवया आनी ताचेर पातयेवन विस्वास करून काळजीदारपणान सगळ्या तरेच्या आडखड्यांक, सगळ्या तरेच्या दुमाड्यांक फुडो करून देव घेवया. तो हेच करून आमकां ह्या बलिदानांतल्यान देवाची कृपा मागुया. प्रमाणे कोण भाशेन सोसूंक पडलें, त्रास पडले, कोश पडले, कसले तांचे आलामाक जाले ते आमी आयकलां. आमचे बऱ्यो काळ येवचो आसा आनी असल्या काळांत फुडो करून वीर घेवया आनी आमचो भावार्थ ती करून आमकां देवाची कृपा आनी बळ मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या धार्मीक वडिलांनी आपले याज्ञिकी जिवीत केली देवाची रचना हे वळखून घेवन दिसपटी आपल्या जिविताचेर ओळखून बापाक करूंक आनी गरजेक तेच करूंक शिकोवंक आदार दी म्हूण देवा लागीं मागुया.
देखील जिविताचेर नोदोर मारून आणि तिची देखील सोडून आमच्या जिवीत बाबाक ओळखून जियेतली मनशा कोर म्हूण देवा लागीं मागुया. आणि वाखाणणी करून देवाक मान आणि वडवत देवक आमी पावू. आनी हे वरवीं ताची परगडणी करूं आनी ताका आमी आमच्या जिवितांत गोवायकी दिवूं. हे आमी मागता त्याच क्रिस्तांक आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.